wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. The Son of God never came to condemn anybody, He came to save people. And the Word of God today is not condemning you, it is allowing you to open your eyes and see you as you are, as God sees you. Thank God for the Word. Come on, thank God for the Word of God. देवाचे उतर आमकां मेळटा म्हूण कितली आमी बागी. सो जेन्ना ही वेदी बांदतात तेन्ना सैतानाक आमच्या जिविताचेर एक्सेस मेळटा, परमिशन मेळटा आमच्या जिवितान भितर सरपाक. रायट? I'm not done. There's still more. सो पारक्याशीन वचप आनी विचारप म्हजो फुडार कितें जातलो, म्हज्या घोवाचें कितें जातलें, म्हाका काम मेळटलें, म्हाका चेडूं मेळटलें, खंयचें मेळटलें, चेडो मेळटलो, खंयचो मेळटलो, कसो दिसतलो, काळा हुका गोरा हुका, आनी हें सगळें विचारप, हें सगळें देवाचे नदरेन रॉंग जाता. कित्याक देवाचें उतर आमी जाणा जावपाक जाय, कित्याक देवान सांगलां आपल्या उतरान, आय नो द प्लॅन्स वॉट आय हॅव फॉर यू. देवान सांगला हांव जाणा जे प्लान म्हजे येवजण म्हजी आसा तुज्या जिविताक ती बरी. से देवाची येवजण बरी. God already said his plan for me is good. So I don't need to go anywhere else आणि हुंय म्हाका वचपाची गरज ना विचारपाक म्हज्या जिविताचे कितें जातलें ते. गाडयाशीन वचपाक, पारक्याशीन वचपाक देवान सांगला अशें तुम्ही करू नाकात. Praise God. Or even one who interprets omens. Now what is omen? Listen carefully. When I tell you all these things, मातशी तुका जाणवा येता. But God is going to bring your attention back to the cross after this. Interprets omens means what? It means काळ्या माजोर गेले जाल्यार कितें तरी वायट जाता ते तूं म्हणटा, माजोर देवान केला. रायट? सो हे सगळें मानप आनी कितें रातच्यो नाक्षो कातरूंक जायना आनी कितें रातचो झाडू मारूंक जायना आनी समथींग लायक दॅट आनी कितें जाणान जाल्यार सांगात आनी कितें मातशें म्हाजेय लायट पेटो न्ही. कचरो भायर रातचो ओ कचरो भायर उडोवंक जायना रातचो बाबा क्या होता है रे आनी कितें आज ओ माय गॉड आरसो फुटलो रे 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 कप फुटले ठश बशी फुटली कितें तरी जावचें आसा. दूध ओतलें कावलो कितें करताय गर ओके म्हण नाका फुडें कावलो ग आनी रातची सुणी कितें तरी जावचें आसा. सोत्री भितर पेटोवंक जायना, च्या पावडर पडोवंक जायना, मीठ वोतोंक जायना आनी कितें भुरग्यांक काजळ लाप बरी व्हडली लाप हांगा लावप हिंगा लावप आनी मागीर कितें बांदून घालप हातीक नदर जायना जावच्याक. अरे गोंयकारांनो उठ्ठात रे. काळे दागे बांदप, तांबडे दागे बांदप, गोमट्यान दागे घालप, गोमट्यान खडे घालप, बोटांक खडे घालप, कलरफुल व्हिडिओ घालप, स्टोनाचेर बिलीव करप. हे जाता की ना? बरें आयकपाक हो बरें न्हू. वय सगळी उगी आहान आयज उजो पेटपाचो आसा ह्या जाग्याचेर. कम ऑन
जेजू सुरुवात आणि शेवट जरी तो स्टार्टिंग केला जाल्यार एंडिंगूय करतलो रे बाबा. तू तयार राव. प्रेज द लॉर्ड. हा भितर आसा ते आता पळय ते सगळे भायर वयतले आयज जेजूच्या नांवान. हालेलुया. इट्स गोइंग टू गो इन द नेम ऑफ जीसस. हालेलुया. थँक यू लॉर्ड. नवे उक्ते जावपाक जाय. आमेन. One who conjures the spells or a medium or a spiritist. There shall not be found among you anyone who makes his sons or his daughters pass through the fire, or one who practices witchcraft, or a soothsayer, one who interprets omens, or a sorcerer, or one who conjures spells, or a medium or a spiritist. Munchikide medium is what? Melele amunshashen ulop. Okay, Vedi asta. I don't know if you know about this. Vedi asta. Tinga fula astat. Tinga idols asta, images asta. आणि मेरेल्या मनशाचे उलप आणि ते एक फूल पडत तर ऐकलं रे तेणेन कोण मेल्लो मनीस आसा पळय ते. It doesn't happen like that. Once a person is dead, he is dead and gone. Who talks to the people is the devil, not the people. मनीस एकदा मेलो तो गेलो. ताका परत read, when you read Ecclesiastes chapter 9 verse 4 and 5 आता वाचनाका तिसोर बरोवलेले आसा एकदा मनीस मेलो तो गेलो. ताका आनी परत ह्या संवसारान परमिशन ना. हालो ते सावळी येता करून तुझ्या घरान. ओके, मेल्ल्या उपरांत कोण तुजो कोण मेलो आनी घरान कितें आवाज जालो आयदनां पडली तो येयला मिसता ते येयला मिसता कोण येना. आयज तुका हे बिरांतीतलो काडटलो देव. कोण मेल्लो मनीस कोणाचेर येना देंवचार येता. It's called a familiar spirit. It is called a familiar spirit. You shall not talk to the dead. मेल्ल्या मनशांशी उलोवंक जायना. You got nothing to do with the dead people. Once a person is dead, he's gone. Don't do anything about it. समजता? मनीस जिवा आसतनाच ताका चान्स आसा देवाक मेळपाक. मेल्या उपरांत तुवें कितले माग ताच्या पासत सॉरी पावना. कित्याक तो गेलो. खंय गेला तो देवा खबर आसा. जेजूचेर विश्वास दवरता ती जेजूच्या घरा वयतलीं. जीन जेजूचे शुभवर्तमान पयस केला ती फेन्नान वयतलीं. दॅट्स इट. It's a very strong word. Amen. Now the next verse says, for all who do these things are an abomination to the Lord, and because of these abominations the Lord your God drives them out from before you. हे जे कितें करतात ती मनशां म्हज्या दोळ्यांनी एक कांटालो abomination. I don't like. They are detestable. I don't like them. Listen, देवान इस्रायलाची पोरजीक सालवार केली. तांकां इजिप्त देशांतली भायर काडली. जिव्या देवाची व्हड व्हड पोतली तांणी पळयली. They saw the great and mighty power of the living God, and yet they forgot the Lord. And they made gods for themselves. तांणी आपल्याक जाय तशे देव केले आणि जिव्या देवाची पूजा तांणी सांडली. देवान तांकां सांगलेले, drive these people, drive these things out from among you, destroy their altars. Go to Exodus chapter 34. Exodus chapter 34. I said I'm going to teach and then I will preach. Exodus 34 verse 12 and 13. Take heed to yourself lest you make a covenant with the inhabitants of the land where you are going, lest it be a snare in your midst. But you shall destroy their altars, break their sacred pillars and cut down their wooden images, for you shall worship no other God, for the Lord whose name is jealous is a jealous God. Amen. You shall destroy their altars. देवान सांगलेले तांची वेदी तुम्ही तोडून उडयात म्हणून, पण तांणी तशें करूंक ना. They were the ones
ती जावन असली, लिसन, देवाची पोरसां जावन असली ती मनशां जी देवान विचून काडलेले हे सगळी सैतानाची कार्य पयस करपाक, पण तीच सैतानाची कार्य आपुणूच करपाक लागली. That is why God said, ती म्हज्या दोळ्यांनी कांतालो, because they are doing like that. Now, I want to tell you what happens when an altar is made. जेन्ना एक वेदी तयार जाता, listen, there are things that happen to people. Identify if this is happening in your family. तूं न्हिदल्या दिसोर तुका स्वप्न पडप, बायलांक आनी तशेंच दादल्यांक न्हिदल्या दिसोर कोण येवन तुका स्वप्नान हात लायता आनी होरेच तुका दिसता की कोण मनीस म्हाका हात लायता म्हण. Have you ever felt that? Somebody is touching me in the night. Have you felt that? In a dream. You have sexual dreams. Somebody is having sex with you in the middle of the night. Today you are going to be set free. ये वस्तू देवाक जाय, ये भितर सोरप असलेले ते उगडापे जावपाक जाय आनी ते पवित्र उज्यान उलपाक जाय आयज. हालेलुया. It has to be destroyed. वायट सपनां पडप, सपनान तूं भियेता, you get scared in your dream, आंग हाडटा, घाम सुट्टा, you sit up in the middle of the night, you don't get proper sleep, sometimes sexual dreams in the night. It is because it's a result of an altar somewhere. Either it is your parents, because I want this thing to go very deep inside you. Listen, स्वप्नान कोण येता रातचो, these are called spirit husbands and spirit wives. Somebody has sex with you in the night, in the sleep, you don't know. You wake up, you are a different person, but in the night you are a different person. If you see snakes all the time in your dream, snakes, it's a result of an altar, satanic altar, demonic altar in your life. Asherah, the goddess, was the goddess of sex and fertility, sexual immorality, broken marriages continuously in your family line, काजारी जीवित सारकें ना, तुट्टा, बोगोड बोगोड तुटूच रावता, शापाय शामाय तशेंच जाल्लें. इट्स कंटिन्युअल सायकल. सेम वे बॅरननेस, भुरगें ना जावप, कंटिन्युअस सायकल. समथींग इज रॉंग. इट्स अ रिजल्ट ऑफ एन ऑल्टर. बोगोड बोगोड एक्सिडेंट जावप, नुकसाण जावप. तूं पयशे सांबाळूंक वयता, तुजे पयशे सांबाळूंक जायना, सगळ्या वाटांनी कितें ना कितें तुट्टा आनी मोडटा आनी तुजें नुकसाण जाता. इट्स अ रिजल्ट ऑफ Satan being after you because of an altar. ही वेदी जी केलेली तुज्या शापाय शामाय, तुज्या पाय माय और तुवें. People suffer because of this. Don't get scared. God is going to give you something at the end of this. Amen. But this is real. Tumors, fibroids, cysts, breathing problems continuously. Bogor breathing problems asop. This is all a result of an altar. कित्याक एक वेदी आसा त्या जाग्याचेर, जाका तूं वेदी कोत्ता ताच्या बरोबर तूं एक वाचा बांदता. देव या देंवचार, जाका तूं वेदी बांदता तो तुका सोडचो ना. देवा पासत एक वेदी बांदता जाल्यार देव तुका सोडिना. देंवचारा पासत बांदता जाल्यार देंवचार तुका सोडिना. तुजो पाटलो कोत्तलो आनी तूं काबार जावं सोर तुका तो सोडचो ना.
The Bible says in 1 Corinthians 10:21, you cannot eat from God's table and also from the table of the devil. It's a very strong word. You like it or not, it is the truth. तुवें देवाच्या मेजा वयले वा सैतानाच्या मेजा वयले एकेच पावटी खावपाक जायना. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Oh. आदल्या तेंपार in the old covenant देवान मोसेसाक सांगले म्हाका लागून एक तंबू बांद. हांव त्या जाग्याचेर येवन तुमच्या मदेकात रावंक सोदतां. हांव तुमचे बरोबर उलोवंक सोदतां. आनी देवान सांगले की जेन्ना हे तंबू बांदतले फर्स्ट थिंग जेन्ना तूं भितर सरता ते गेटीनसान जेन्ना भितर सरता पयली जातली वेदी बलिदानाची ऑल्टर ऑफ सॅक्रिफायस. आनी ही वेदी ही देवा पासत सोड पदवेदार देवा पासत तूं तयार करतलो आनी हे वेदीचेर तुजें बलिदान तूं हाडटलो. आनी मोजेसान तशेंच केलें. देवाचें उतर सांगता लिसन केअरफुली नाव. हाऊ मेनी ऑफ यू वॉन्ट टू बी फ्री? कितले जाणांक फ्री जावपाक जाय? आमेन. Do you know every day, listen, I'll just go a little bit. Every day you hear of people dying. कोणाक जीविश मारता, कोण ब्रिजीस सान सकला पडलो, कोणाक एक्सिडेंट जालो, कोण मेलो. Some say it's a murder, some say it's an accident. Do you know that these people's death is a result of an altar somewhere? Do you know? You can say it's a crime, you can say it's a murder, you can do jasusi. तू करू शकता हिंगा तिंगा सोदून न्यूजपेपर आनी न्यूजाचेर तुपोवन तुजे भितर तुवें उलोवप करूंक जाता. पूण आमी जाणान आनी तुका आयज कळटलें की हें कितें जाता इट इज अ रिजल्ट ऑफ एन ऑल्टर समवेर. एक वेदी जी ताणें केलेली वो ताच्या आवय बापायन केलेली वो तांच्या पुर्वजांनी केलेली ती वेदीक लागून सैतानाक तांच्या जिविताचेर एक्सेस मेळटा. आर यू गेटिंग दिस? The devil gets an access to people when they make an altar, a demonic altar. You think that you are making it for God. तू चिंता की तू देवाक लागून करता पूण ते देवाक लागून तुवें करूंक ना. You have made it for the demons. Because देवान साफ म्हटलेलें आसा की हांव मनशाच्या हातांनी बांदलेल्या मंदिरांनी रावना. Acts chapter 7 verse 48. You want to see? Check it for yourself. God does not live in temples made with human hands. People go to tomorrow you all will feel like stoning me. It's fine. I can die like Stephen. It's okay. If my time has come, I will die, but I'll tell you the truth. Yes or no? People go to give their hair as a sacrifice. Did God ask you? देवान मागलं तुझे केस? किती जाय देवाक तुझे? ही बलिदान जाय? हे बलिदान जाय? They remove their hair. ताटान घालून coconut, whatever. I don't know everything, but what I heard, I know, I'm telling you. हे सगळें दिवप देवाक जाय हें? तुका दिसता देव मागता? अरे सो ब्युटिफुल हेअर गॉड हॅज गिवन यू. लोक रडटा आपले केस पडटा म्हण. सिस्टर माग म्हजे पासत म्हजे केस झडटा. तूं वचोन काडून दिता. देवान मागोंक ना? God does of fertility. God said, don't worship. People are going and worshipping. There's a lot to say. Mary is Mary all by herself. She doesn't have 100 names.
the atmosphere is very tense at this moment. जेजूचे आवयचें नांव मरिया. शिमोर नांवान तिका आमी मान दितात. ती जेजूची आवय म्हूण आमी तिचेर विस्वास दवरतात. पूण तिका आमी देव मानूंक ना. तिका आमी देव करूंक जायना आनी ती केन्नाच घेवची ना तुजी वर्शीप. प्रकाशनाच्या पुस्तकान बरयलां, भाग्यवान जोआवांक द एंजल ऑफ द लॉर्ड केम टू हिम आनी सगळ्यो वस्तू दाखयलो. आनी भाग्यवान जोआव ताच्या फुड्यान सरपट पडून ताका नमस्कार करून गेलो आनी ताणें सांगलें, डोंट डू दीस. तूं म्हाका वर्शीप करिनाका. हांव देव न्हय, ताका नमस्कार कर. आनी आयज तर हांगासर जेजूची आवय आसली जाल्यार तेच सगळे जाणांक सांगतली आसली, म्हाका नमस्कार करिनाका, ताका नमस्कार कर. तो देव. पूण हे सगळे आमी कोत्तान कित्याक आमी नेणार देखून? वी आर इग्नोरंट ऑफ गॉड्स वर्ड. आमी नको आसली. पूण म्हज्या मगाच्या भाव भयणीनो, देवाचें उतर क्लियरली सांगता, निमाण्या दिसांनी, शेवटाच्या दिसांनी देव आपलो पवित्र आत्मो सगळ्या मनशा कुळाचेर उतयतलो. तुजे पूत आनी तुजे धुव प्रवचन करतले. हो तो वेळ जेजू येवच्या आदी देव आमचे दोळे उक्ते करूंक सोदता. देवान जायते जाणांक धाडले, जायते प्रवाद्यांक धाडले आपले उतर परगटूंक. जेजू म्हणटा, ह्या सगळ्या प्रवाद्यांक ताणें मानले कित्याक ते सत उलयताले देखून. फायनली देवाच्या पुताक जाणें सत सांगले आनी सर्गीच्या राजाची खबर सांगली. मनशाचे पाप दाखोल करून दिले. त्याच देवाच्या पुताक ताणें घेतलो आनी ताका बांदून घातलो आनी ताका फॉर्मोन मारले आनी शेकी ताका खुर्साचेर मारलो. जेन्ना जेजूक धरून फॉर्मोन मारून व्हरच्या वखदार, when they were taking him to be scourged, they scourged him, they brought him before Pilate. आनी सगळे पोरजे मुखार जेन्ना हाडले, तांच्या कस्टमा प्रमाणे, according to their customs, they were supposed to release one prisoner during that feast. ते फेस्टिवल आसले तेन्ना एक प्रिजनर, एक जो बंकोणीत आसलो ताका सुटका दिवपाक आसले. तांचो कस्टम आसलो. एक आसलो बाराबास त्या वखदार आनी दुसरो आसलो जेजू. तांणी पोरचेक विचारलें कोणाक सोडपाचें. पायलटान जेजूक बोट दाखयलें, म्हटलें म्हाका हाचे भितर कांयच गुन्यांव मेळ्ळो ना. तांणी म्हटलें, लोकांनी म्हटलें, पोरजेन म्हटलें, ताका खुर्सार मार, ताका खुर्सार मार, बाराबासाक सोड. सत जेन्ना उलयता तेन्ना लोकांक बरें लागना. पूण सतूच तुका स्वतंत्र करतले. सतूच तुका स्वतंत्र करतले. जेजूच तुका स्वतंत्र करूंक शकता. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, जायतें घडलेलें आसा तुज्या जिवितान, जायतें घडटा तुज्या सोयऱ्यांच्या जिवितान. देर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स हॅपनिंग. देर इज अ unfaithfulness cycle also in your life. विश्वासी रावंक जायना. गो विश्वासी रावना बायलेक, केन्नाय बायल विश्वासी रावना घोवाक. There is an unfaithfulness issue, adultery issue, addictions issue. Father used to drink, grandfather used to drink, now son is also drinking. Soro, bebdo, पियेतालो शापाय, पाय पियेतालो, आतां चेडोय पियेता. कितें जालां? फोडमोड कोत्तालो तो, आतां फोडमोड कोत्ता वो. तसोच तो आसलो, तसोच हें आसलें. वॉट इज इट? इट इज अ रिजल्ट ऑफ पीपल वर्शिपिंग द रॉंग थिंग. चोर येता चोरूंकची विशी मारूंक आनी बाड करूंक. पूण जेजू म्हणटा, हांव आयला तुका जिवीत दिवपाक. Hallelujah. Hallelujah. I pray today that the Spirit of the Lord will touch your heart and set you free.
It's time to stop this. God said to the Israelites, you shall break down their altars. Go to Judges chapter 6. Judges chapter 6. Praise the Lord. Praise the Lord. Oh, तू जाणा जुईसर उजो आसता थंयसर जायते किडे आसा ते भायर सरतात, जिवाणी आसा ती भायर सरता. ओके, सो ह्या जाग्याचेर जो पवित्र उजो आसा जायती स्पिरिच्युअल जिवाणी जी आसात ती भायर सरतली नायस. Come on, amen somebody. Praise the Lord. Hallelujah.